नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणूक आनीक म्हयन्यान फुडें धुकलची म्हूण गोंय सरकाराच्या अर्जाचेर हायकोर्टान निकाल राखला. कोर्टान 45 दिसांत म्हणल्यार 12 ऑगस्ट मेरेन वेंचणुकेक मुजत दिल्ली. आचारसंहिता लागल्यार अधिवेशनात आडमेळी येतली म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. याचिकादार म्हणटा अधिवेशन धुकलूंक मेळटा, सरकार आनीक म्हयनो मागता. 11 जुलै ते 12 ऑगस्ट विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थारिल्ल्यान सरकाराक पंचायत वेंचणूक घेवप कठीण. आचारसंहिता लागू असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चलोवपाचेर काय निर्बंध येतले म्हणून रजाव. सरकार वेळ वाडोवन मागता. It will be difficult to go ahead with the election for two reasons. One reason is that if the code of conduct is issued by the election commission, in that situation it will be difficult for the budget session to go ahead. This was our submission. Secondly, we requested the court that by your own direction, we have a time to hold the election by 12th of August. Now we requested the court that instead of 12th of August, we will hold it in September, although we are ready to issue the notification immediately, subject to the election commission agreeing to not to impose the code of conduct and impose it after 12th of July. The government has sought extension of time of around 30 days on the ground that legislative assembly is fixed and it is a budget session of legislative assembly. Budget is required to be passed. Now the stand of the election commission in this kind of a situation is that yes, we want the elections to be held, but election process and the assembly session cannot go together at the same time, because the machinery which is used, the staff which is used cannot be is basically the same, so that will become one obstacle. And more than this obstacle, the bigger obstacle is the moment code of conduct comes into force. What will happen is once code of conduct, the government cannot declare schemes, government cannot declare programs. All those restrictions which are covered under code of conduct will come into picture. याचिकादार म्हणटा अधिवेशन जाय जाल्यार फुडें धुकलचे, पूण वेंचणूक 45 दिसांत घेवची. 13 सप्टेंबर पर्यंत 12 सप्टेंबर आम्ही इलेक्शन कंप्लीट करतो. दॅट इज गव्हर्नमेंट रिक्वेस्ट. तुम्ही किती मागता? वी हॅव अपोज दॅट. वी हॅव सेड यू हॅव अ चॉईस टू पोस्टपोन द assembly session itself. Instead of exercising that choice, you are seeking postponement of the election date, where already there is a constitutional violation and a court on minimum time दिला. So period should not be granted. खंडपीठान सगळ्यो बाजू आयकल्या उपरांत निकाल राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. जमनी बळगावपाचे केशींत एसआयटीन धरिल्ले 4 आरोपींक कोर्टान जामिनार सोडले. तातूंत 2 सरकारी कर्मचारी विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सोहेल सफी, धीरेश नायक आनी शिवानंद मडकयकार. शेट्टीक शुक्रारा जामीन मेळिल्लो. मडकयकाराक काल, सफी आनी धीरेशाक आज सोडले. एसआयटीक जमनी बळकावपाच्यो 92 केशी आतां मेरेन कळ्ळ्यात. आयज जे लँड ग्रॅबिंग स्कॅम चालू आसा गोंयान आनी तशेंच कांय आरोपी तेतून इन्वॉल्व आसले तांकां आयज GMFC कोर्टान म्हापसा प्रोड्यूस केल्लेले आसा आनी तशेंच तेंची नांवां जावन आसा मोहम्मद सोहेल आनी धीरेश नायक हांकां आयज कंडिशनल बेल ग्रांट केल्ली आसा. आनी तशेंच आमकां म्हायती गावल्ल्या प्रमाणे तांकां मोहम्मद सोहेलाक 5 दिसाचो रिपोर्टिंग टायम दिल्लो आसा आनी धीरेश नायकाक 16 दिसाचो रिपोर्टिंग टायम दिल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर नवसरत सालगांवकर. गॅमलिंगाचो टॅक्स स्लॅब थारावपा विशीं निर्णय गोंयान कसिनोक खासात रातामेंत मागिल्ल्यान ऑगस्टांत तुकल्लो. चंदीगडांत केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे येजमानकेंत जीएसटी मंडळाचे बसकेंत जीएसटी समानीकरण आनी बॅटींग, ऑनलायन गेमींग, कसिनो, लॉटरी आनी हॉर्स रेसिंगा सारखे गॅमलिंगाचेर टॅक्स स्लॅब फिक्स जावपाचो आशिल्लो. मंत्रीगटाच्या रिपोर्टाचेर माविनान कसिनोची बाजू मांडली. सध्या गॅमलिंगाचेर 28% जीएसटी लागता. Essentially on the casino aspect of it, where the finance minister of Goa went into great details about why casinos will need a greater detailing, greater understanding, greater different treatment and so on. The one thing which I want to highlight to you all first is whether it is horse racing or online gaming or casinos,
The common thread which the committee highlighted was they're all part of betting and gaming. In other words, they are essentially gambling. Goa and its minister requested that he place his view even before the entire council, not just the GOM. So he was given an opportunity to speak in front of all the members of the GOM, wherein his request was that the treatment for casinos should be different. And therefore it was decided, he did give a complete presentation, therefore it was decided that Conrad Sangma, the chair of that GOM, will once more hear Goa सांग्यार IITक जमीन योग्य, IIT बांदूक दोंगर कापचे ना, झाडां मारचे ना, जमनीक भराव घालचे ना म्हूण थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. मेकळी सुवात मेळटा थंय खंय बांदकाम. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी IIT संचालकाक घेवन आमदारान सांग्यार उग्या IITचे सुवातेची पळोवणी केली. थळाव्यांक खंय नोकरी धंद्याची संद. गव्हर्मेंट लँड इज आयडेंटिफाईड फॉर दिस प्रोजेक्ट. आता हातून भितर खुबशे एनक्रोचर्स आसतले, बारीक बारीक एनक्रोचर्स आसतले, गांववाले आसतले, विलेजर्स आसतले. ही जी लँड आसा ती थोडीशी हिली एरिया आसा. आमकां इतकें सांगपाक जाय, ह्या हिली एरियेच्या लँड हाका आमी म्हणजे IIT वाले किंवा ह्या प्रोजेक्टान भितर खंयच डिमॉलिश केली वचची ना, झाडांय मारली वचची ना. जी अवेलेबल प्लेन सरफेस आसा आमी लो लाईंग एरियाकय टच करचे ना. IITच्या खातीर जे हांगा एनवायरमेंट जाय तो व्हेरी कंडिसीव एनवायरमेंट वीच इज अवेलेबल रायट हियर. सो आमचें इतकेंच मत आसा की IIT सारको प्रोजेक्ट सांगे सारक्या भागांत यो, ज्या जाग्यार अजून पर्यंत डेव्हलपमेंट जालो ना. आमकां हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय, आमकां हांगा बाजारपेठ जावपाक जाय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपा सारकें एक मोठो ग्रीन प्रोजेक्ट आसा, एज्युकेशनल प्रोजेक्ट आसा, which will fetch a lot of benefit in the times to come. IIT had come initially ते 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाय म्हणटाले. वी हॅव ब्रॉट इट डावन साधारण 7.5 लाख आनी ह्या 7.5 लाखां भितर वास्तवीक हांगा एकूय कोणाकय घर डिमॉलिशनाक वचना किंवा कोणाचें प्लांटेशनूय तशें खराब जायना. पूण तरी आसतना जर कोणाक कितें कसलें लॉस आसा जर जाय, वी वील एश्युअर देम की हाचे परस बरी फॅसिलिटीज तुमकां ह्या हातूंतल्यान प्रोजेक्ट घडटा आसतनाच मेळटल्यो. पूण एक क्लॅरिकल जॉब आसा, एक आमचे बाकीचे हें आसा, गार्डनींग आसा, बाकीचे आमकां खंयचे ऑफिसर्स आसा, हांकां सगळ्यांक आमी एकोमोडेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. IIT हो प्रोजेक्ट हो खंय तरी म्हणजे पोल्युशन करपी जावं बाकीचें अशें कांयच ना. ब्रेस्तारा विश्वासमताक फुडो करच्या आदींच उद्धव ठाकरेचो महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो. सुप्रीम कोर्टान विश्वासमत स्टे करूंक न्हयकार दिल्या उपरांत ठाकरेची फेसबुकावेल्यान राजीनाम्याची घोशणा. 285 आमदारांच्या विधानसभेत बीजेपीचे 106 जाल्यार शिंदे सेना 49, 144 बहुमत पार. फडणवीसाच्या फुडारपणान बीजेपी आनी शिंदे सेनेचो सरकार स्थापणुकेचो दावो करपाची तयारी. मुंबय बीजेपी आनी गोंयांत शिंदे कॅम्पाची सेलेब्रेशन्स. नवे हिंदुत्ववादी सरकाराचो दावो. मला मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता. आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही. आम्ही जे काय करतो ते साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो. मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं. माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो. So it is a big victory for the Shinde faction. It is a very, very, very big win, but it was expected. Once you have a majority of that kind, it's very difficult. How can you ignore the democratic fact that majorities rule? So this was just
playing out time. If you ask me, the other side was just playing out time, but they're entitled to move the courts. They have a right. So the court has also issued notice on the larger questions raised in this petition with regard to the Speaker's power, the Governor's power, the disqualification issue. Yeah. What does this mean now that once these matters come up for hearing on the 11th? Well, I mean, those questions will be gone into, but I think by then, perhaps the other side, I think, will lose interest in this matter. Today was really the main event. After this, you know, it's like episode 12 of a very boring picture after this. But sir, would this then have an impact? Because the court has said that the outcome of this floor test is subject to the court's final verdict. Right, what does that really mean? I'll have to read that order properly because they've only said it in open court. But yes, I mean, I suppose the disqualification petition still stands, but the question is, you can't reverse a majority on the floor of the House as per the floor test which they've allowed to go on tomorrow. You can't reverse. The earlier matters which were listed earlier, this writ petition also will be heard along with that. But the main prayer on behalf of the other side was for stay of the floor test, which has not been acceded to. That has not been accepted. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट गवर्नर साहब ने कल के लिए रखा है वो जारी रहेगा. लेकिन तमाम तरह की दलीलें गवर्नर के रोल को लेकर वो सब मामले पर आउटकम ऑफ 27 पिटीशन और टुडेज पिटीशन नहीं. और ये मैटर और पहले के मैटर वो दोनों रेट पिटीशन वो जो इकट्ठे कर दिए हैं और 11 तारीख के बाद उसका फैसला होगा उस दिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, स्पीकर की पावर का इशू है, गवर्नर की वो सब चीजें आज नहीं बताई जा सकती. आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कंसीडर किया है कि जो उनकी प्रेयर थी कि फ्लोर टेस्ट को ना होने दिया जाए, उस फ्लोर टेस्ट कल होगा. बस इसी घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. पंचायत मंत्र्याचो स्वार्थ साधपाचो प्लान, आपली कामां सादूंक वेंचणूक धुकलून प्रशासक घालपाचें कारस्थान, काँग्रेसीचो आरोप. सगळी म्हायती पूर्वकल्पना आसतना सरकारान ओबीसी समाजाचेर खंय अन्याय केला. अध्यक्ष पाटकार टीम काँग्रेसीक घेवन मिडिया मुखार. 2017 जुनात पंचायत वेंचणूक जाल्ली तेन्ना पावस लागलो ना काय म्हूण प्रस्न. आणि आयचो मुद्दो जो आसा जे काल हायकोर्टाचो जो जजमेंट आयलो of panchayat elections, I think Honorable High Court has exposed the state government of Goa that how they have failed and how they have failed the OBC people of Goa also. एक रिट पिटिशन फायल केल्ले OBC लीडर श्री विकास कृष्णराव गवळी आणि ताजो जजमेंट आयिल्लो 4 मार्च 2021 की ओबीसी रिजर्वेशन जावचे विथ ट्रिपल टेस्ट. आता ह्या जजमेंटाक मोर देन 1 वर्स जाले तरी हो सरकार ओबीसी रिजर्वेशनाचेर कांयच चालू करना. एंड इन दॅट रिट पिटिशन एफिडेविट ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग की 25 तारखेक स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणटा की आता पोस्टपोनमेंट जाय कित्याक पावस येता म्हणून. And I will just read one statement of their submission actually of state government. Para 62 reads, the director of Panchayat and ex officio joint secretary to the government of Goa goes to the extent of submitting that, quote, on account of the rains, there are chances of paper being spoiled or the ink being smudged, etc. when the voter handles the ballot paper while voting in the election. सरकारान PWD-JEE 170 वादग्रस्त पोस्ट स्क्रॅप करचे पडले. बीजेपी सरकाराची खंयचीच गजाल लोकांनी कोर्टाक मेतेर केल्याशिवाय खंय जाग्यार पडना. परत कोणीय कोर्टांत वचून सरकाराची लज काडचे आदीं खंय हालींच घेतिल्ले PSI पोस्टूय स्क्रॅप करचे. त्या पोस्टांनी सेटिंग जाल्यात.
भरती प्रक्रिया नव्यान करची, गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. सरकारान सांगले आम्ही ते पोस्ट स्क्रॅप करतात म्हणून. सरकारान जसो सांगले उपरांत ती केस डिस्पोज जाली आणि नवीन पोस्ट घेवपाचे सरकाराक आमी सूचित केले. हो एक जालो. त्याच बरोबर त्या दुसरो जो निर्णय जालो तो आसा इलेक्शनाचो. त्या खोलाय हांव वचना की इलेक्शन जे पंचायत इलेक्शन आसा ताजेर घेवपाचो. पयर जे PSI पोस्टा खातीर हांवें प्रेस कॉन्फरन्स हांगाच घेतली. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर आमी लेटर केले DGPक. एका वटेन तूं चौकशीचे आदेश दिता आनी दुसरे वटेन रोखडेच तूं ते पोस्ट घेतले त्या भुरग्यांक रिक्रूट करपा खातीर जे प्रोसिजर लागता, ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तेय तूं करता. म्हणजे एका वटेन तुमी दाखयतात खंय तरी गोडबंगा जाला, दुसरे वटेन त्याच भुरग्यांक घेवपाक सोदतात. म्हणजे कालच आमी पंतप्रधानाक लेटर केल्ले आसा. आमची मागणी अजूनय तीच आसा. परत ह्या सरकारान कोर्टाक वचून आपली नाकनच्ची करून घेवची न्ही. शाणे जावचे आतां तरी निदान आनी ते पोस्ट तुमी स्क्रॅप करचे. लोखंड करपाचो कच्चो माल व्हरपी ट्रकाक केरी चेकपोस्टार सकाळी उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन वचून आटापो हाडलो. सुमार 95,000चे खंय लुकसाण जाला. फायर ब्रिगेडीन उजो पालोवन 5 लाखांचो माल सारवार केलो. उजो नेमको कसो लागलो तें मात अजून कळिल्लें ना. 70th होणां नारायणनगर प्राथमीक शाळेंत भुरगीं वचपाक सोदिनात. नवी टिचर घेतले ती खंय बरी शिकयना. भुरग्यांचेर खंय लक्ष दिना. भुरगीं शाळेंत येवंक सोदिनात म्हूण पालक 70चे ADEIक मेळ्ळे. ADEIन लक्ष घालचें म्हूण मागणी. ते भायर शाळेंत बेंच ना, पियेवंक उदक धड ना, मिड डे मील सारकें मेळना म्हूण पालक सांगतात. पयलींच्या भुरग्यांक टिचर दिल्या पळय ती पयलीं शिकयताली पळय टिचर तशी ती शिकयना कळ्ळें न्हू. आनी तिका मातसो त्रास आसा दिसता तसो म्हणून ती भुरग्यांक बीन अशी चड हें करिना. टॉयलेटीक बीन जालें जाल्यार भुरग्यांक ती धाडूंकूय पळयना बेगीन. भुरगीं तिका भिवनूच येवंक सोदिना स्कुलाक. आनी मेन म्हटल्यार ते खाणूय दिता तें बीन बरें नासता. ते खावन भुरग्यांक उलटी बसून जाता. नारायणनगराच्या शाळेमध्ये आता आमची मुलं जातात तिथे पाण्याचा भरपूर प्रॉब्लेम आहे. बाथरूममध्ये वगैरे मुलं गेली की बाहेर त्यांना वॉश करण्यासाठी पाणी पण नसतं. त्याच्यानंतर लाईटीचा इश्यू आहे तिथे. बाकी पण मुलं सांगतात की बुवा इथे बेंचचा प्रॉब्लेम आहे. एका बेंचवर 3 मुलं बसतात. तर गव्हर्नमेंटने ते थोडं बघावं. आणण्याचा खर्च सरकार दिला. बाकीच्या कॉलेजमध्ये फक्त त्याला प्रोसेस जो आहे कर्ज द्यायचा त्याला आम्ही पत्र देतो. शिक्षण संचालकच्या हायर एज्युकेशन किंवा त्या प्रिन्सिपलला पत्र देतात. आणि पण तुम्ही अगोदर बाबा तिथं किती आहेत बा सांगायला पाहिजे. कारण आता बऱ्याच शाळांनी नेले त्यामुळं थोडे पहिल्या मजल्यावर आहे. शाळा बंद केली नाही आता बाग कुठे सगळ्यांना अडचणी आहेत. सगळ्यांच्या बागांच्याच अडचणी आहेत. जुने बाग मोडले ना त्यामुळं अडचणी आहेत. म्हणून तुम्हाला मी साखळीच्या कॉलेजमध्ये आता काही शिल्लक आहेत अजून आहेत. जरा पहिल्या मजल्यावर आहे जाऊन बघा की ज्या सोय होऊ शकते. गोंयची पहिली पिंक रिक्षा लॉन्च जाली. रोटरी क्लब आनी गोंय सरकारान मेळून हो उपक्रम लॉन्च केला. म्हापशेचे प्रिती केरकाराक पहिली रिक्षा. पयल्या टप्प्यांत एकूण 20 पिंक रिक्षा मेळटल्यो. बायलां सबलीकरणाचो मुद्दो घेवन सरकार फुडें सरला. ही रिक्षा इलेक्ट्रीक. पहिली ट्रीप आमदार नगराध्यक्षाक घेवन. This rickshaw is designed and created especially to shuttle women passengers, to create a safe environment, to ensure that their safety is taken care of. Tinka anamudamu sangu sotta ki this is the first of its kind in the entire country, and I am happy to say that it's starting in Goa and most importantly starting in my constituency of Mapsa. Rotary Pink Auto app, wherein the bookings could be taken from the app. And normally what happens is that from a normal app, booking does and some amount of some person goes to the booking agent. Herein we won't be doing that. Whatever the booking done, entire amount will go to the auto operator.
EDC, our Honorable CM has helped us a lot in this, getting the financial easy financials from EDC. आम्ही पळयले की खुबशे गजाली रोटरी क्लब करतात, पण वुमन एम्पॉवरमेंट जे आसा थिंग ऑटो दिवन तेंच्यांनी जी केल्या, ही जी चळवळ सुरू केल्या ही फुडें चालूच उरतली. आणि म्हाका खूब आनंद आसा की फर्स्ट हांव बाबा गाडी चलयतलें आणि थ्रू म्हाज्या माध्यमांतल्यान जी बाकीची बायलां आसा तांकांय चान्स मेळटलो आणि तांकां शिकोवपाचें कार्य हांव करतलें. सो म्हाका एक आनंद आसा की थ्रू दादले शिकोवण्या पेक्षा जर बायलांक शिकय रिक्षा कशी चलोवपाची जाल्यार तांकां इजी जातलें. त्याच बरोबर जे कितें आमी स्कुलाची आमची जी भुरगीं आसात तांकां आयज खंय तरी भाडें थोड्या पेरंट्सांक सुबेज पडटा. सो ते कशें कमी करपाचें, कारण ही इलेक्ट्रीक असल्या कारणान पयलीं पोल्युशन जावचें ना, आमची सिटी सुद्दां क्लीन उरतली. गोंयच्यान केरळांत बेकायदेशीर सोरो व्हरतना एकले केरळी कर्नाटकांत धरलो. 1 कोटीचो सोरो आनी ट्रक जप्त केला. कारवार येल्लापूर शिर्शी हायवेर एक्सायज खात्यान ट्रक आडायलो. 41 वर्सांचे मोहम्मदाक अटक. सोरो गोंयच्यान नेमको खंयच्यान येवन केरळांत नेमको खंय वतालो ताचे धागेदोरे सोदप चल्लां. पयसून केरळाक जावपी दारू तस्करीचो शिर्सी आबकारी विभागान पर्दाफाश करीत सुमारे 1 कोटी रुपयांची दारू शिर्सी हांगासर जप्त केली आसा. ह्या प्रकरणात केरळांतलो आनी जो ट्रक ड्रायव्हर आसा मोहम्मद एका अटक केली असून तेज्याकडल्यान सुमारे 1 कोटी 7 लाख रुपयांचो माल जप्त केलो आसा. ह्या ट्रकात 3 लाख रुपयांचे स्पिरीट तशेंच 94 लाख 53,000 रुपयांची दारू आणि 10 लाख रुपयांची ट्रक अशी एकूण 1 कोटी 7 लाख रुपयांचो माल आबकारी विभागान जप्त केला. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.